नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. दीस वतात तशी परिस्थिती गंभीर जायत आसा आनी कितें आसा ऑन ग्रावंड स्थितींत आज आमी नियाळ घेतात एवरी डे. द इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट पॅनीक बट द इंटेंशन इज टू इन्फॉर्म पीपल. लोकांक माहिती पावोवप आनी खंय कितें चल्लां हाची जाणीव करून दिवप आनी जितली माहिती लोकां म्हऱ्या पावतली तितले लोक सादूर जावपाक शकतले. हो हाचे फाटलो मेन उद्देश. आनी त्या खातीर आमी ही दर दिसाक कार्यावळ घेवन तुमचे म्हऱ्या येतात. आयची पयली जी ब्रेकींग न्यूज आसा जाल्यार 70 भितर घोडेमाळ हो गांव आनी ताजे सायडीचे 2 गांव बफर झोन असो आनेक कंटेनमेंट झोन जाला. स्वता भलायकी मंत्र्यांनी ट्वीट केलां आनी त्या ट्विटा प्रमाणे थंय 14 केसी मेळ्ळ्यात. मोरल्या ऑलरेडी काल आंकडो 10चेर पावपा आयिल्लो, आज हांगा 14. सो परिस्थिती जी आसा ती एवरी डे वो गंभीर जायत आसा. मात पॅनीक जावन कांयच फायदो ना. आय थिंक एवरीबडी इज नाव कमिंग टू दी कंक्लुजन दॅट पॅनीक जावन कांय फायदो ना. सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही माहिती लोकां म्हऱ्या पावची, ही लोकेशन्स लोकां म्हऱ्या पावची आनी ऑन ग्रावंड कितें चल्लां गोंयांक आमच्याच आशी कुशीक ताची जाणीव आमकां आसची म्हणून आमी ही कार्यावळ घेवन येतात. म्हणजे रिपोर्टर म्हजे बरोबर जॉयन जाल्यात ऑलरेडी. वास्को सावन, फोंड्या सावन, मडगांव सावन आनी पणजे सावन आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमचे बरोबर आसा. हांव सुरवात लौकिका कडच्यान करतां. लौकीक कितें मेळटात इनपुट्स सद्या पॅन गोवा इनपुट्स ती पयली सगळ्यांक सांग आनी मागीर मुखार उलोवया. ओके. पयलो दुसरो कंटेनमेंट झोन हो 70तलो जाला. 70 गोड्डेमाळ वाडो मोले विलेजीचो तो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केला. तितून काल पर्यंत 10 कितें केसी आसल्यो. रातची बुलेटीन येयले तेन्ना 11 केसी आनी आतां जेन्ना विश्वितान जी म्हायती घातल्या तेन्ना 14 केसी आतां थंय जाल्ले आहा. तेकाच लिंक दुसरी आमकां आयज इन्फॉर्मेशन येयली की त्याच वाड्या वयलो एक भुरगो जीएमसीन सेक्युरिटी म्हणून कामाक आसलो. तेका जेन्ना थंय मास टेस्टिंग केल्लें तेंच्यांनी तेन्ना टेस्ट केल्लो आनी तेन्ना तो नेगेटीव सांपडिल्लो आनी मागीर तेका मदीं थंडी बी जाली. थंडीचे सिमटम्स येयले. तो 5 दीस लिव्हेरू आसलो. आयज खंय परत तो ड्युटी जॉयन केल्या. कॉमन गाडी आसता तेंची थंयच्यान नर्सी सेक्युरिटी गार्ड सगळे ते गाडयेंतल्यान जीएमसीन येयल्लो कामाक म्हणून. मागीर कितें तरी जालें आनी टेस्टिंग करून तो पॉझिटिव्ह सांपडलो अशें एक इनपूट आहा. पण तेजे हेजे कन्फर्मेशन आहा ते इव्हिनिंग बुलेटिनांतल्यान आमकां कळटलें. दुसरें आमी सकाळीं काल जेन्ना चिंबलाच्यो केसी वाडपाक लागल्यो आनी मागीर मास टेस्टिंग तेंच्यांनी त्या एरियेचें शिरेन म्हणून जी वयर इंदिरानगरच्या कुशीकची एरिया म्हणजे एकदम ती इंदिरानगरान पडना तेजे सायडीन पडटा ती मातशी पयस पडटा थंयच्यान त्या एरियेचें मास टेस्टिंग स्टार्ट केलां. थंय तेंची प्रोवेदोरियाची जी बिल्डींग आहा थंय तेंच्यांनी लोकांक आपूण वॉलंटरी जिंकां ह्या टेस्ट करपाचे आहा त्या एरियेतल्या सगळ्यांक सायडीचे कुशीकचे कोणाक टेस्ट करपाचे जाल्यार तेंकां टेस्ट करपाक मेळटा. ते आमी विजीट करून पयलें ते टेस्टिंग लोक येवन टेस्टिंग करून वयताले. ल्हान भुरगीं 10 वर्साची भुरगीं ती जाणटी मेरेन थंय येवन टेस्टिंग करून वयतालीं. थंयचे हेणी आमदारान हें केल्लें की थंय ती एरिया फूल कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून फूल एंटायर कॉर्डन करची म्हणून. पण तशें काय अजून पर्यंत फायनल काय जाल्लें ना. बट पुलिसांक लावन थंय तात्पुरती कॉर्डन केलें म्हणजे लोकांक थंयच्यान भायर भितर चड येवपाक मेळना अशें केलें. पण ऑफिशियली हें केल्लें ना. कंटेनमेंट झोन असो डिक्लेअर केल्लो ना. पण पुलिसांक लावन तेंच्यांनी कॉर्डन करून थंयचे टेस्टिंग बी तेंच्यांनी चालू दवरलां. चिंबलाच्यो केसी काल कमी आसल्यो कितें 6 मागीर आमकां 3 मागीर आमकां 6 सांपडले. आतां आयकों येतालें की 16 केसी पर्यंत पावले म्हणून. आयज 125 सॅम्पल टेस्ट केले तेंच्यांनी थंय आनी रिपोर्ट येयला तितून ते केसीचो टोटल चिंबलाचे आंकडो 16चेर पावला असो आयको येयला. तेजें कन्फर्मेशन बुलेटिनांतल्यान आयज आमकां मेळटलें. एक मुद्दम गजाल म्हाका लोकांक सांगपाक जाय की मिडियान प्रेशर घालतकीर कंटिन्युअस फाटले कांय दीस मागणी करतकीर की हेल्थ बुलेटीन जो एवरी डे येता त्या हेल्थ बुलेटिना भितर लोकेशन्सूय दिवची ही मागणी जाल्ली कारण लोक सादूर जावपाक जाय म्हण. ताजे उपरांत कालच्यान ही लोकेशन्स येवपाक लागल्यात. सो काल जी लोकेशन्स आयिल्ली हांव ती सांगता तातूंत भितर आज म्हाका दिसता घोडेमाळ एड जातलें कारण थंय 14 केसी मेळ्ळ्यात म्हण. पण काल जी लोकेशन्स आयिल्ली घोडेमाळ थंय मोल्ले म्हणून एड जाला. मोल्ले म्हणून एड जाला. सो घोडेमाळ सेपरेटली एड जालो ना. काल 11 केसी दाखयता थंय. हय
काल 11 केसी. सो घोडेमाळ जे जाला ते मोल्ल्याचोच भाग म्हण एड जाला, नॉट एज अ सेपरेट झोन. बरोबर. या सो एक चिमेलू ऍड जाला, 5 केसी काल दाखयल्या थंय. बायणा वेगळ्यो दाखयल्या, न्यू वाडे वास्को वेगळे दाखयल्या, मांगोर हिल वेगळे दाखयल्या, आणि लिंक टू मांगोर हिल म्हणून वेगळ्यो केसी दाखयल्या. करेक्ट. सो लोकांक लोकेशन कळटा. या लोकांक लोकेशन कळटा. एक इम्पॉर्टंट गजाल हांव लोकांक सांगता की कालचो बुलेटीन कसो आयिल्लो आनी आयचो त्या प्रमाणे येवचो अशी अपेक्षा आसा, आनी आज लोकेशन्स वाडल्या. सो कालचो जो आशिल्लो तो क्लियर आशिल्लो की टोटल एक्टीव केसी आर 350. जो वॉट वी आर हियरिंग रायट नाव दॅट दीस फिगर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 400 एक्टीव केसीस. सो 350 एक्टीव केसी, तातूंत भितर केसीस वीच ट्रॅवल्ड बाय रोड, ट्रेन, फ्लायट ही एक कॅटेगरी केल्ली, आनी थंय नंबर आशिल्लो 55. केसीस फ्रॉम मांगोर हिल, फक्त मांगोर हिल 217. लक्षांत घ्या, फाटले 5 ते 6 दीस मांगोर हिलाक टेस्टिंग कमी करतात. गरज पडटा तांकांच करतात, सिमटम्स आसा तांकांच करतात, वय आसा तांकांच करतात. तरीकय केसीस फ्रॉम मांगोर हिल 217. केसीस लिंक टू मांगोर हिल बट आउटसायड मांगोर हिल 78. आनी एक मेजर लोकेशन्स जी काल ताणें दिल्यात वीच इज आउटसायड मांगोर हिल, ही इंट्रस्टींग आहात. पयलीं आसा तें न्यू वाडे, दुसरें मोर्लें, जंय आज कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर जाला, सेकंड कंटेनमेंट झोन गोंयांतलो. तिसरें बायणा, आनी चवथें चिंबेल. आतां हातूंत भितर न्यू वाडे आनी बायणा ही वास्कोच पडटात, आनी थंय सरकारान कंटेनमेंट झोन करून आपल्या तरेन कितें तरी उपाय येवजण केल्ली. घोडेमाळ कंटेनमेंट झोन आज डिक्लेअर जाला, जी स्वता भलायकी मंत्र्यांची एरिया. आनी चिंबेल, वॉट वी आर हियरिंग रायट नाव दॅट द केसीस आर अप्रोचिंग 10. आनी चिंबला मास टेस्टिंग स्टार्ट जाला. सो चिंबलाची कितें जातलें, वेदर चिंबेल वील बी अनादर कंटेनमेंट झोन ऑर नो, हें घडये आमकां फुडल्या 24 वरां भितर कळटलें. आनी चिंबलाची परिस्थिती अशी आसा की चिंबला इज डेन्स, मोर डेन्स देन इवन मांगोर हिल. सो लौकीक हाव सिरियस इज दीस, कारण चिंबलाची जर जॉग्राफी पयली, सकाळी सावन तुमी फॉलोअप करतात चिंबलाचो, वॉट डज इट लूक लायक, मास टेस्टिंग कितल्याक सुरू जालें आज, आनी एकूण जर जॉग्राफी, डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन, घरांची मांडणी जर पयली चिंबलाची, कितें दिसता सध्या, सिरियस आसा गजाल? काल आयज आमी विजीट केले सकाळी, तेन्ना आमी 11च्या सुमाराक तेन्ना मास टेस्टिंग सुरू जाल्लें आसलें थंय. आतां पर्यंत, आतां आमी रिपोर्ट घेतला, आतां पर्यंत सुमार सुद्दां 125 लोकांनी आपली सॅम्पलां दिल्या ते टेस्टिंग करपाक. ते एरियेचे आमी हें केले उपरांत न्हू, आमी थंयच्या लोकलांक कडेन हें केलें, लोकल MLA कडेन उलयले, लोकल मनशां कडेन उलयले. सो ती एरिया इंदिरा नगर जी सामकी कचाकच भरलेली अशी झोपडपट्टी आहा, तेंच्या पासून ही कितली पयस जाल्यार थोडे डिस्टन्स आहा दोगां मदीं. इंदिरा नगरान जे शिरेन म्हणटा ते इंदिरा नगरान पडना, ते पंचायतीचे 2 वार्ड थंय येता, एक सुद्दां सरपंचाचो वार्ड आनी एकट्याचो वार्ड अर्दो. ते तितलीच एरिया डेंजर झोनान आहा. पण थंयचे लोकांचे म्हणजे खूप लागींचे इंदिरा नगरचे लोकां कडेन आहा, रिलेशन्स आहा, म्हणजे खुबशे लोकांचे ह्या दोनी एरियेनी जाता. थंयचे लग्नां जाल्ली हांगासरल्या लोकांची थंय शिरेन एरियेन. सो खुबशे लोकांचे थंय ये जाता. सो दोनी तशें लिंक दोनी वाठार, शिरेन म्हणटा तेनी आनी इंदिरा नगर, पण डायरेक्टली शिरेन इंदिरा नगरान पडना. सो केसी जर मास टेस्टिंग जाता, 125 सॅम्पलां आतां पर्यंत गेले, आनी म्हाज्या इन्फॉर्मेशनान 16 कितले पॉझिटिव्ह जाले आसतले आतां पर्यंत. ऑफिशियल बुलेटिनांतल्यान ब्रेकअपांतल्यान सारकें कळटलें, पण सोर्सीस इन्फॉर्म करताले 16 कितलो नंबर पावला म्हणटा आतां पर्यंत पॉझिटिव्ह केसींचो. आनी सगळे ते टेस्टिंग जाता म्हटल्यार नंबर हो खुबूच वाडपाचो आहा, कित्याक तेची एरिया ती, तेंचे जर हें पयलें पॉप्युलेशन पयलें जाल्यार चड स्प्रेड आसपाची शक्यता आहा. सो लौकीक, वॉट आर यू सेइंग? यू आर सेइंग दॅट मोर्ल्या 14 आनी चिंबला 16 इतलो मिनिमम नंबर सद्याक पावला. आनी इंट्रस्टिंगली, आय डोंट नो वॉट इज दीस गव्हर्मेंट स्ट्रॅटजी. हेल्थ मिनिस्टर वॉज क्वायट
इन्सिस्टंट की तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जी केसी मेळटात थंय कंटेनमेंट झोन जावन लोकांची टेस्टिंग जावचें म्हणून आनी म्हाका दिसता त्या प्रमाणे तांणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपल्या एरिये भितर कंटेनमेंट झोन करून घेतला. बट चिंबलाच्यो केसी इफ द फिगर हॅज रिच्ड 16 देन इट हॅज गॉन एबव 70 केसीस ऑर घोडेमाळ केसीस. आणि दॅट इज नॉट ऑल. घोडेमाळ जर तुमी गेले जाल्यार थंय चिंबला भशेन डेन्स लोकवस्ती ना. थंय इतली सामकी तेकून गच्च लोकवस्ती ना. तरी आसतना बिकॉज ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स इनिशिएटीव दॅट हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज कंटेनमेंट झोन. बट जे चिंबला 16 केसी जाल्यात, लोकवस्ती चड दाट आसा, दॅट चिंबल इज स्टील नॉट डिक्लेअर्ड एज कंटेनमेंट झोन. बट थंय फकत मास टेस्टिंग सुरू जालां. वॉट इज दीस स्ट्रेटजी लौकीक सरकाराची म्हाका समजुपाक कठीण जाता की वॉट इज द डायरेक्शन गव्हर्मेंट इज टेकिंग. ओके, आता केसीचो नंबर आहा पळय न्हू, आयज हरशी हेल्थ सेक्रेटरीची पीसी जावची ना, तांकां तेंची स्ट्रेटजी विचारतलो जाल्यार म्हटल्यार तेंच्यांनी लोकल एमएलएन आमकां सांगलें ते हिसपान तेजे पर्यंत तेणी प्रयत्न केले ते फूल कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून कॉर्डन करून घेवपाक जाय म्हणून, पण ते जावंक पावलें ना. लास्ट फक्त पुलिसांक सांगून तेंच्यांनी ते बॅरिकेड केला थंय आनी लोकांक भायर वच करपाक दिना. पण ऑफिशियल तेका कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करूना. दुसरी गजाल सांगपाची शिरेन आनी शिमलाची समज थंयच्यो केसी मेळटा जाल्यार ह्या एरियेंतले चडशे लोक खूब पॉप्युलेटेड एरिया आहा ती, आनी ह्या एरियेंतले चडशे लोक पणजे वटेन कामाक वयता. थंयच्यान खूब कडेन म्हणजे ते जीएमसीनू म्हणा जाल्यार पणजेन ऑफिसांनी म्हणा, थोडे त्या एरियेंतले लोक पुलिसूय आहा, पुलिसेन म्हणून कामाक. खुबशीं थंयची बायलां मनशां मेड म्हणून खुबश्या पणजेच्या घरांनी काम करता. म्हणजे तेंचे कामाचो तेंची कर्मभूंय पणजे, सगळे लोक ते पणजे वटेन कामा निमतान येता. थंय एक टेन्शन घेवपा सारकी गजाल आहा की तेंचो ते थंयचे चडशे मोर देन 50% लोक थंयच्यान भायर पणजे कामाक वचपी. आनी गव्हर्मेंटाचो प्लॅन म्हणटलो जाल्यार सगळ्यांनी जशे बाकी कडेन डिमांड जाताले लॉकडावन करा बीन, तशें थंयच्या लोकल एमएलएन टोनी फर्नांडिसान सांगलें की ती फूल एरिया कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करून ती सील करूया म्हणून. पण सांज पर्यंत तरी तशें काय हे येवना. म्हाका दिसता ते पयले जे 150 केसींचो रिपोर्ट येतलो तेजेर ते डिसायड करपा रावले आसतले की बाबा कितल्यो केसी मेळटा ते पळोवन मागीर. चिंबलाची कितली सॅम्पल्स आतां मेरेन कलेक्ट केल्या? शिमलाची म्हणजे शिरेन जी 125 सॅम्पल आतां 6 पर्यंत कलेक्ट जाल्ली. 125 samples. 125. Logik, thanks a lot. We'll come back to you. Next containment zone Vasco asa. So now we will go by that. The second is Vasco. Vikram asa आमचे बरोबर. Vikram, किती आयची ऑन ग्राउंड परिस्थिती आणि what is the feed you are getting? सर काल एक पाद्री चर्चीचो पॉझिटिव्ह जाल्लो म्हणटकर थंय त्या वाठारान सगळे तांच्यांनी सॅनिटायज बी करून दवरले आणि बाकीचे तांची चर्चीचे एक्सेस तांच्यांनी बंद करून दवरली आणि जे सेमेट्रीचे वता ते वाट जावं बाकीचे सगळे तांच्यांनी क्लोज करून दवरली पार्शली. ताजे मागीर कितें जालें, असिस्टंट प्रिस्ट आणि जे कोण चर्चीचे कोण स्टाफ आहा जावं तांचे कोण मेंबर आहा तांची कोविड टेस्टिंग केल्ली. एक न्यूज अशी आयकूंक येता, म्हणजे सद्याक तरी जी न्यूज आयकूंक येता की तातूंत भितर पयलीं पाद्री पॉझिटिव्ह जालो आणि आतां थंय 3 मेंबर आनी अशें पॉझिटिव्ह जावंक शकता अशें न्यूज म्हाका सद्याक येता. तातूंत भितर आनीक डिस्टर्बिंग न्यूज म्हणटा ती एक हाय लेवलाचो जो मनीस वूड असोसिएटेड विथ द चर्च एंड ऑल्सो विथ अ व्हेरी ह्यूज बॉडी अक्रॉस गोवा, म्हणजे तो मॅनेज करता तो एक मनीस पॉझिटिव्ह जाला अशी न्यूज आयकूंक येता, विच इज व्हेरी डिस्टर्बिंग. आतां सर हांगा जाला कितें, लोकांनी सद्याक तरी जेन्ना केसी हांगा वाडपाक लागल्यो, लोक आतां सर आर लुकिंग फॉर डिवायन इंटरव्हेन्शन. म्हणजे काल जे सप्तकाक जे पार बी करता ते सगळे लोकांनी एकठांय जावन दामोदर देवाक घाराणें घालें. वास्कोचे आमदार कालूस आल्मेदान सांगलें की वास्को विल सक्सेसफुली गेट ओवर द पॅन्डेमीक. म्हणजे 120 वर्सां पयलीं जेन्ना प्लेग हांगा जाल्लो तेन्ना लोक हांगच्यान जांबावली गेल्ले, दामोदराचो प्रसाद घेवन आयिल्ले, ताजे मागीर तो प्लेग काबार जालो. सो वास्को हॅज सक्सेसफुली गॉट ओवर द सिच्युएशन एंड होपफुली इट विल गेट ओवर द सिच्युएशन अशें हांचे सद्याक चालू आसा. लॉकडावन करता म्हणून 3 फावट मागणी करून सुद्दां हांगा वास्कोन लॉकडावन जावंक ना. सो वास्कोचे आमदार कालूस आल्मेदान सांगलां की आतां जे 12 सिटी वॉर्ड आसा, म्हणजे विच इज कंप्रायझिंग ऑफ द वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रत्येक घराघरांनी वचून ते दे विल चेक पीपल युजिंग थर्मल गन. वन इज बिकॉज द पॅनिक शूड स्टॉप. दुसरे म्हणटा ते जेन्ना थर्मल गनान तूं चेक करता कोणाक जर टेम्परेचर आसा तर दॅट कॅन बी इन्फॉर्म टू द हेल्थ डिपार्टमेंट आनी तांची रोखडी चवकशी करून टेस्टिंग करूंक मेळटा. आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती सद्याक सर न्यू वाड्यान सगळ्यान चड केसी आशिल्ल्यो, पूण आयच्या दिसाक तरी सद्याक थंय कांय पॉझिटिव्ह केस ना. जाल्यार कितें सर थंय
त्या वाठाराचो जो काउन्सिलर आशिल्लो यतीन कामुर्लेकर ताणें इमिजिएटली जेन्ना केसो वाडल्यो ही हॅज गॉन टू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो कालू सर्मेदा तो मेळ्ळो तांच्यांनी थर्मल गन्स घेतली 1400 की 1500 लोकांक तांच्यांनी टेस्टिंग केलें एंटायर जी एरिया आसा तांच्यांनी बॅरिकेड केली थंय दे रिक्वेस्टेड द पुलीस टू हेल्प देम इन कॉर्डनिंग द एरिया भितर तांच्यांनी अवेअरनेस केलें अनाउन्समेंट केलें लोक भायर सरूंक ना जे काल तांच्यांनी थोडे थोडे टेस्टिंग केल्ले जे तांकां दिसतालें की तांकां जोर येता तांकां आयज मेडिकल चेकअप करून हाडलो आणि जे एक बरी न्यूज अशी आसा की जे थोडे पॉझिटिव्ह जाल्ले तांचे एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर्स आणि शेजाऱ्यांक जेन्ना चेक केलो तेन्ना ते आता सद्याक तरी नेगेटिव्ह आयिल्ले आसा दिस इज द न्यूज फ्रॉम न्यू वाड्यान सद्याक तरी ते केसो आता सद्याक तरी फ्रेश केसो ना पूण एक आयकूंक येता ती न्यूज म्हणजे सद्याक जे थोडे पोस्टातले केसो आशिल्ल्यो तातूंतली एक मनशाची बायल खंयच्या तरी हॉस्पिटलान नर्स आशिल्ली ती पॉझिटिव्ह जाल्या अशें आयकूंक येता आनी एक न्यूज म्हणटा ती जे वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर लोकांनी आता लोकांच्या मनान दोन हे आसा पर्याय म्हणजे वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर हे पावसाळ्या टायमाचेर सर हांगा जाय तो डेंग्यूचो आउटब्रेक जाता युजली इन वास्को लास्ट इयर वी हॅव लॉस्ट अ फ्यू लायफ्स आता अशें आयकूंक येता की आउट ऑफ 24 हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह सो आता जर वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर जर आउट ऑफ 24 हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर डेंग्यू अशें आयकूंक येता न्यूज जी आमकां आतां अनकन्फर्म सोर्स म्हणजे सारखे भितरल्यान दे आर नॉट कमिंग आउट इन द ओपन कित्याक सद्याक सर आतां ऑल द डॉक्टर्स हॅव शट डावन द फोन ऑन द मिडिया प्रॉब्ली आय डोंट नो द रिजन वाय पूण जे आमकां आयकूंक येता सुत्रांच्या हिशोबान 24 सुमार लोक पॉझिटिव्ह आसा अशें आयकूंक येता दे आर वर्किंग इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा म्हणजे दे आर नॉट फ्रॉम वास्को एक्चुअली वेगळे वेगळे वाठारांतले ते गोंयान आशिल्ले सो ताका लागून आता अर्बन हेल्थ सेंटर तांच्यांनी बंद दवरला अर्बन हेल्थ सेंटर तरी बंद दवरला जे पोलिओ इम्युनायझेशन आसता जावं जे डेंग्यूच्या कामा खातीर कामां आसता जावं स्प्रेइंग आसता ताका लागून एक मोठो आमकां एक धक्को बसूंक शकता अशी लोकांची मागणी आसा पूण जरी स्टाफ ना जाल्यार अर्बन हेल्थ सेंटर फंक्शन कशें जातलें अशी ही एक न्यूज आसा दुसरी म्हणटा ती सर आतां जाला कितें लोकांनी लॉकडावन करून सगळे मागणी करून पयली पूण आतां सद्याक कितें जालें सद्याक तरी फ्रेश केसो येना ज्यो केसो आसा त्यो मांगांतूच आसा आणि आता मार्केटवाचे लोकांनी जर आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यांच्यानी सांगले की वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द लॉकडाऊन पण लॉकडाऊन जायना लोक अजूनही भोंवत आसा सो कन्सिडरिंग दॅट वी हॅव टू लिव्ह विथ द व्हायरस तांच्यांनी चिंतलें की 3-4 दीस ते बंद आशिल्ले सो फाल्यांच्यान ते चडशे मार्केट विल ओपन टुमॉरो ओके वेजिटेबल मार्केट जे ग्रोसरी जे फ्रुट्स जे आशिल्ले ते ओपन जातले Okay, Vikram, hang on there. I have a very special guest, Dr. Oscar Ribello is joining me live. And Dr. welcome to the show. But right now, breaking news is now there is another containment zone in Sattari. आणि सत्तरीचो घोडेमाळ जो जागो आसा गांव आसा जंय कालच्यान टेस्ट रिजल्ट्स येताले केसीस वाडटाल्यो now that has been declared as containment zone. What we are hearing right now ki Chimbel till now around 16 cases asat 125 samples as collect keल्यात. When you look at this situation doctor, what is your initial reaction? लोकांक कारण लोक भिल्यात. So from the medical point of view, from public point of view, तुम्ही लोकांक कितें सांगपाक सोदतात? की भिवपाची गरज आसा. Frankly speaking, I think if we are seeing so many sort of containment zones, and especially some slum areas like Chimbel, Mangor, and Yaning slum areas, that it rapidly spreads that every day you are seeing 16 cases, and you are seeing it exponentially jump. That means for some reason this virus is spreading very, very quickly in these areas. The only question, I don't know whether you have the data, is are these patients asymptomatic, contact tracing, or they are symptomatic? So right now, for now, the data with what we have, government is still sticking to the figures that 90% are asymptomatic. And another data is till now it was contact tracing. Even Chimbel started as a contact tracing. But जेन्ना तांकां contact tracing भितर लक्ष आयलें की it started in Chimbel and it is just next to Indiranagar. So then government's initiative was to go for mass testing there. Similar kind of thing was Sattari, because many health workers come from Sattari, frontline workers come from Sattari. So it started as a contact tracing, then they realized that there is a need for mass testing. So when you look at this dynamic, what is the best strategy to move forward? No, I think माझ्या प्रमाणे तर there is they cannot so you have to test, you have to isolate, you have to quarantine the moment they're detected positive. The only thing that
one can take a little bit of heart from, but we don't know whether it is early days yet, is that a large number of these are positive by contact tracing. Now, usually, कोविडान कितें जाता तुका एक 12 की 14 दीस लागता तुका इन्क्युबेशन पिरियडाक. सो इतके जर समज तूं जप करून टेस्ट केलो आतां चिंबेलान आजूच टेस्ट केले कालूच 3 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यो. So it looks very unlikely that the 3 positive cases are the ones that spread it to the rest of the Chimbel resident 25 in one day. It's scientifically not possible. So my guess is probably there has been this low grade transmission even during the lockdown that is taking place, and maybe it's getting manifest by a large number of asymptomatic people that are there. So our only sliver of hope that we can cling to is the fact that सिम्प्टोमॅटिक जावन ना म्हणल्यार त्यो सारक्यो न्युमोनिया जावन सोडून ती एक कलंगूटची बायल आशिल्ली पळय ती आनी 2-3 केसीस आशिल्ले पळय वास्कोच्यो. सो सिव्हियर न्युमोनिया केसीस वी आर नॉट सीइंग इन fastest way. So that's probably a sliver of hope. But I think we have to wait at least till the end of June to be able to really give the green signal. Samaj अशेंच उरले जाल्यार without GMC and without the COVID hospital getting flooded, not by asymptomatic, but by severe asymptomatic, then I think we could be heading for a bigger situation, which could be then very, very alarming. एक गजाल जी म्हाका विचारपाक की ती म्हळ्यार द प्रेझेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गव्हर्मेंट वॉज व्हेरी vocal in saying that our resources are finite, so we cannot test everybody coming into the state. It also said that we cannot waste our resources on asymptomatic patients because practically they are very, very fine. Although they are tested positive, they don't look like patients. And a third thing that they said, ki let us only focus on symptomatic, even let us divert our testing resources towards only those, because this is a flu season, towards those who might have got symptoms, who might have got cold or flu, and just let's focus on that. Is that a wise strategy right now? Yeah, I wouldn't know what is the fundamentals of resources within the government, but yes, to a certain extent. I mean, I've made this point also before in whatever I've written, that asymptomatic patients do not require to be hospitalized. I think they can, if we have a problem with home quarantining them, then probably at these Shiroda health centers or probably some kind of an institutional quarantine, you can keep them there till they turn negative and then send them home, keep some nurse to keep a watch on them. If they turn symptomatic, then you shift them up to the main COVID hospital. So you shouldn't overwhelm the COVID hospital right now with asymptomatic patients. I think I'm good with that. As far as but I think that testing has to take place of people walking in or coming into the state, and contact tracing testing has to be done even if patients are asymptomatic. I don't think you can escape that if you want to keep a lid on this virus. But you still believe that we need to test everybody who is coming in, because practically as the numbers are increasing every day, at least people coming in, it is becoming very difficult to test everybody. So then in that case, you have to have an absolutely foolproof system by which you're going to home quarantine them. I don't know how good we Goans are as far as discipline is concerned. I do not know what is the market by which you actually had trackers on them to keep a track where they moved and how they moved. Now, we are not so highly tech advanced. So, Maja Pramane, you could probably try home quarantine, but home quarantine has to be very, very, very strict. You can't have these people coming out in the community under any circumstances. So that has to be very strict. Right. Last question to you before I let you go. Many self-governing bodies are taking initiative of a lockdown in their own village or municipal area for 2 days, 4 days. Is it a wise thing to do? Is that a right thing to do? Because there are two opinions. One, people are saying that, okay, it's our village, we need to take care of ourselves. Second thing is, this is not a coordinated, cohesive strategy to fight COVID-19. And it is not going to be effective rather than doing a little bit of an economic damage. What do you think? This is classic 73rd amendment to the Constitution. For so long, GBA has been fighting for 73rd, 74th. This is exactly what it is. The village decides that this is what it's going to do. But माझ्या प्रमाणे तर आजो एक व्हडलोसो गुण आसचो ना, though it is a psychological thing that you managed to lock down the village, because after 3-4 days, the villagers themselves will start getting fed up of being locked down because they have to go to work, they have to earn, they have to move out. There has to be a
centralized strategy. I think once you have large number of cases, whatever are the SOPs that are followed in Delhi, Bombay, Chennai, wherever. So wherever you have large number of cases that are positive, then certainly those areas have to be scientifically contained. You test them the moment you get it happen. But it has to be a center, at the secretariat or at the legislature can absolve itself and just leave it to the villagers to decide what they want to do as far as locking down is concerned. Maybe psychologically it helps the villagers to think that they're keeping themselves safe, but that's not the scientific way that you go about it. But you are not saying that on ground it is going to make any difference. It may make, to a certain extent, you're not yet getting those people. It may make a difference the difference would be that those people will not come out into the community and probably infect others within the community. So it will help people from outside the village. Within the village, I'm not very sure. And how long do you do it? That has to be a very scientific way by which you open that containment zone. No? There is a SOP to open the containment zone. That cannot be decided. Closing down is easy, as we saw with the lockdown. About opening up is always the more difficult question, and that has to be done scientifically. You will need government testing kits. You will need to test all the villagers, all the contacts, see whether you are sterile, and then you open up. So that is the way that it is usually done. Yeah, Dutta, thanks a lot. I know you are busy, but still you managed to come on this live. So thanks a lot, because these inputs I think will give much needed clarity to people of Goa. Thanks a lot, Dutta. I now move to Vivek, because Kumbarzuwa is now shutting down for 2 days after they found 4 cases there. So Vivek, what is the update? किती आयकता तुका Kumbarzuwa, and what about rest of the parts of Ponda? आता म्हाका दिसता हळूहळू करून पॉझिटिव्ह केसीस वाडपाक लागल्यो बाकीच्या विलेजींनी. सो अशीच एक आयज गजाल कळ्ळी की कुमारजुवा 4 केसी मेळ्ळ्या म्हणून, आणि तेंच्यांनी इमिडिएटली 2 दीस टोटल कुमारजुवा विलेज विथ शॉपकीपर सगळ्यांनी मिटींग घेवन 2 दीस लॉकडाऊन करपाचें ठरयलां. तशेंच आमी काल उलयल्ले कुळ्या आनी मोल्या दोनूय पंचायतीन जे लॉकडाऊन केल्ले 5 दिसां खातीर, आणि जे टेस्टाक रिपोर्ट म्हणले टेस्टिंगे रिपोर्ट गेल्ले जे 12 कामगार असले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, त्यांचो रिपोर्ट आयला ते सगळे नेगेटिव्ह मेळ्ळ्या. आणि फक्त पयली 2 केसी मेळिल्ल्यो शिगांव आणि बिंबला हितूर. तेंचे 22 जे टेस्टिंग रिपोर्ट गेल्ले 22 लोकांचे जे नियर बाय थंय रावताले तेंचे, तितलो फक्त 1 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. म्हणजे फक्त 3 केसी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या, आणि बाकीचे ज्यो टेस्ट केल्ले ते सगळे नेगेटिव्ह आसा. सो हे तरी आसतना हे 5 दीस तेंच्यांनी आयच्यान स्ट्रिक्टली सगळो कुळ्या वाठार आणि मोल्या वाठार सगळो बंद करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला. तशेंच आमी सुरवातीक म्हणलेले की उसगांव 2 केसी सापडले, आणि उसगांव 2 दीस लॉकडाऊन केल्ले. सो उसगांवचे लोकांचे टेस्टिंग जाल्ले आसा, आणि त्योय सगळ्यो केसी नेगेटिव्ह येयल्ली आसा. सो लोकांक एक होप दिसलो की जावं लॉकडाऊन करून तरी हेजो खंय तरी एक चेन तुट्टा, जावं कम्युनिटी हेजे ट्रान्समिशन जावपाचें बंद जाता अशें म्हणून आतां प्रत्येक जण आतां हेजे प्रिकॉशन घेवपाक लागल्या. आतां म्हाका दिसता ह्यो जे 3 केसी कुळ्या आनी मोल्या कुळ्या मेळ्ळ्या, तेज्या लागून धारबंदोडा विलेज आनी साकोड्या विलेज नियर बाय आशिल्ल्या कारणान तेंचे सोमारा डिसिजन जावपाचे आहा ते 2 दीस ते बीन लॉकडाऊन करपाची तेंची पाळी आसा. प्रमोद, या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव मडगांव वता, सावयो माराक टायम सोंपपाक पावला. सावयो, मडगांवचें अपडेट कितें? सर मडगांव सिच्युएशन बरें आसा. केसीस बी कांय जालना, कम्युनिटी इन्फेक्शनूय जालना. आनी सर आयज सांगचें म्हणल्यार आयज 2 श्रमीक ट्रेन्स वचपाक भायर सरल्यात. जायते मायग्रंट्स लेबरर्स वचपाक गेल्यात, आनी स्टेडियम आतां ऑलमोस्ट खाली जावपाचो येयला. आनी केसीस वायज सर आमच्या मडगांव म्हणजे सालसेत अशें कम्युनिटी इन्फेक्शन जावपाचें कांय इन्फॉर्मेशन अजून आमकां आयलें ना. या दॅट्स अ गुड थिंग सर. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता एक गजाल सरकारान मातशी लक्षांत घेवची पडटली की देर इज नो सबस्टिट्यूट टू टेस्टिंग. फाल्यां तें टेस्टिंग घडये तुमकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगा लागून करचें पडटलें, घडये तें टेस्टिंग तुमकां मास लेवलाचेर कंटेनमेंट झोन करून करचें पडटलें. देर इज नो सबस्टिट्यूट टू टेस्टिंग. आय थिंक दॅट इज समथींग दॅट एवरीबडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एट एवरी लेवल वील हॅव टू अंडरस्टँड. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.